दिवसली भौशिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरी जावपाचो प्रकार घडला। चोरांनी उदकाचे मीटर तसेच हेर सुट्टे भाग मिळून 1.5 लाखां चढ किमतीचो मालवज फारायला। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। आता सरकारी कार्यालयां लेगीत सुरक्षीत ना। दिवचले भौशीक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। चोरांनी उदकाचे मीटर तसे हेर सुटे भाग मिळून 1.5 लाखां चढ किमतीचो मालवज फारयला। ह्या बांधकाम खात्यान सुरक्षा रक्षक आसून लेगीत चोरी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। पुलिसांनी घडणूक थळ वचून चोरयेचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिवचलच्या भौशीक बांधकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाच्या एका कार्यालयात चोरी जावपाचो धक्कादायक प्रकार उजवाडाक आयिल्लो आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उदका पुरवण विभागाच्या ह्या कार्यालयाचे इमारतीचे फाटले वाटेन आशिल्ल्या जनेलाचे ग्रिल्स मोडून अनवळखी चोरांनी भितर प्रवेश केलो आनी भितर आशिल्ले नवे 35 आनी वापरिल्ले मेळून जवळपास 75 उदकाचे मीटर तसेच 40 किलो टेल पीस चोरिल्ल्याचे कळटा। चोरिल्ल्या मालवजाची किंमत 1.5 लाखां चड आसा असो अदमास आसा। ही चोरी रातच्या वेळार जाल्या अशें कळटा। चोरयेचो हो प्रकार लक्षात येतकीच संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिवचल पुलिशेंत ते विशीं कागाळ केल्ली आसा। दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन तपास सुरू केल्लो आसा। ही चोरी नेमकी कोणी केली ते कळपाक मार्ग ना, पूण भंगार एकठांय करपाक भोंवपी भंगारवाल्यांनी ही चोरी केली आसूं येता असो एक प्राथमीक अदमास आसा। पुलीस ते दिकेन चवकशी करीत आसात। आतां पळोवचें पडटलें चोर केन्ना हातांत मेळटात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।